एक्चुअली हे प्रकरण कितें म्हणून कांय खबर ना आमकां. हो खंयच्यान तरी कोण तरी खंयचे इंडस्ट्रीचो कचरो हाडून घालता हे ते सिद्ध जाता. ते पयल्या भितर ते कचरो म्हणटा तसलो इंडस्ट्रीचो सिद्ध जाता. पूण कोण घालता आनी कोण हाडटा तें म्हाका कांय तरी खबर ना. आनी पयर एक दीस तरी अशें गांवकऱ्यांची कितें तरी मिटींग आसलेली आनी ताणें ते मिटींगेक म्हाका आपयलो म्हणजे ह्या कचऱ्या बद्दलच. त्या दिसा हांव घरा कडेन नासलेलो, हांव म्हणलें घरा कडेन ना. आनी तांकां म्हणलेलें कितें तुमी कोणाकय नोट करात आनी एक म्हणलें पंचायतीक तुमी कंप्लेन दिया म्हण सांगलें तांकां. पूण तेंच्यांनी अजून पर्यंत ती कंप्लेन दिली ना अजुनी. आनी हे जे हांगा हे पळय घालतात कोण तो हे मोठे व्हडले ऑफेन्स जावन आसा. ह्या विशयार लोकांचे खूब त्रास जातले लोकांक हेजेर. ते गार्बेज ही आयज गव्हर्मेंट आमचे मोदीचे आनी आमचे डॉक्टर सावंताचे विजन आसा की कचरा मुक्त हे भारत देश करचो म्हणून. आनी जर हे असले करपाक जर कोण ऑथॉरिटी खंयच्यो जर हेका कोणा परमिशन दिता आनी कितें दिता जाल्यार हेंका काडून सोमते भितर उडोवपाचें आसा. आनी हो कोण तो कचरो घालतो आमी आयडेंटिफाय करतलो जाल्यार हे जो स्पॉट आसा तो कोण भोगता आनी कोणा अंडर आसा हे पयलीं हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेन्नाच हो कोण तो कचरो घालता मेळटलो. पंच तुमी आतांच म्हणले आसा कचरा मुक्त भारत हे मोदीचो खंय तो स्लोगन आसा. तुमी पंच म्हणून तुमकां कांयच आयडिया ना, कांयच आयडिया ना आमकां. आनी आयडिया जरी सुद्दां आसली जाल्यार आमी कोणाय लिगली आमी कोणाचे हे म्हणजे कोणाचे हे नासतना आमी कोणाक म्हण विचारतले सांग पळय. तुमी कितें करतले ते मुखाल्ले एक्शन मुखाल्ले आमकां आमी जे गांवचे लोक डिसिजन घेता ते भितर म्हाजो गांवचो फूल सपोर्ट हा. गांवा फाटल्यान हांव आसा. जो पर्यंत हांव आसा ते पर्यंत गांवा फाटल्यान आसा हांव. आनी गांव कितें सांगता ते करपाक आमी रेडी आसा. आता पंच जावन तुमी तुमचे पंचायतीक भोंवनात खंय भोंवता पूण आमी असल्या वाठारांत कित्याक येतात सांग म्हाका. आमी असल्या वाठारांत कोणी कित्याक सांगले कंप्लेन येयली जाल्यार आमी येवप जाता न्ही. नाल्यार असले रानान भितर कित्याक कोण येता. आतां हे कोणाक खबर आसपाक जे सायडीचे जे लोक आसात तांकां हे खबर आसपाक जाय. लोक म्हणटात तांच्या दारांतल्यान गाडी जर हांगा कचरो घेवन येतात जाल्यार त्यो गाडी खंयची येतात त्यो कचरो त्यांच्या दारांतल्यान तेंच्यांनी ते नोट करून घेवपाक जाय आसलें. पंच लोक म्हणटा की आमी हेजे पयलीं सुद्दां आवाज केल्लो पूण कांयच एक्शन जालें ना. पूण आवाज केलो आसतलो पूण आमकां कोणें कांय सांगूना केन्ना. आमकां केन्नाच कांय सांगूना अशें जाता म्हणून. आमकां 1 विसाक सुमार कॉल आयला की हांगा एक ड्राय ग्रास फायर जाला म्हणून. जेन्ना आमी हांगा पावले सो आमी हांगा पावले तेन्ना कळ्ळें की इट इज नॉट ड्राय ग्रास, इट इज सम वेस्ट फायर. हांगा जो आसा एक चिऱ्याचो खण आसा आनी वीच इज अरावंड 20 मीटर डीप आसा. आनी ही जी फूल जी डीप जी आसा तितली फूल वेरियस केमिकल्स आसा ते इंडस्ट्रियल केमिकल आसा ते हांगा स्टोर केल्ले आसा आनी तेका कंटिन्युअस बरोच मेजर फायर जाल्लो आसा. आमी ह्या फायरा भितर हेंय पळयलें की वेरियस जे टीन आसतले किंवा कॅन आसा अश्यो वस्तूय हांगा ब्लास्ट जाताल्यो. सो आमकां भितर एक्झॅक्टली कितें कितें फायर जाता तें कळना. पूण इनिशियल स्टेजीचेर आमी जे सरावंडींग एरिया आसा ती फूल कॉर्डनिंग करून फूल फायर फायटींग जो आसा ते सायडीचे आमी बॅरिकेडींग केल्ले आसा. कारण लागीं गांव आसा, गांवाक तेजो इफेक्ट जावपाक जायना आनी जाता तितलो स्मोक कमी जावपाक जाय हेजे आमी प्रिकॉशन घेवन फायर फायटींग चालू आसा. अजून बेज ऑफ द फायर, मेन हार्ट ऑफ द फायर आसा ती अजून एक्सटिंग्वीश जावना. पूण इनिशियली आमी सरावंडींग जी आसा ती फूल टोटल कंट्रोल केल्लो आसा. आतां मुखाल्ले स्टेज जेन्ना आमकां बाकीची ऑथॉरिटी कडल्यान फेसिलिटीज मेळटल्यो जश्यो आमकां JCB जाय पडटले किंवा बाकीचे इक्विपमेंट्स ते पावतकीर आमी रिमेनींग जो आसा तो फूल 100% एक्सटिंग्वीश करतले. आता पहिला 2 फायर ब्रिगेड आसा हांगा सो आनी गरज पडटली दिसता तुमकां. आमी स्टँड बाय थर्ड जी मारगांवची हे आसा फायर टेंडर ती आमी रेडी दवरलेली आसा. कुडचड्यार म्हणल्यार आयिल्ली आसा. कारण जेन्ना आमकां जर इनिशियली आमचे कडेन सद्याक आमची जी बावजर म्हणटा जी आसा 12,000ची ती आसा, 8,000ची आमची वॉटर टेंडर आसा. जरी आमकां आनीक उदक जर जाय पडलें जाल्यार तोय आमी प्रोविजन करून दवरला. प्लस आमी हांगा लागीं एक उदकाचो जो हे आसा सोत्र आसा थंय आमी सक्शनिंग करपाक मेळटा तेंय प्रोविजन आमी रेडी दवरला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.